नमस्कार. आता आमच्या वांगडा साखळीचे उमेदवार धर्मेश सागलानी काँग्रेसचे उमेदवार यांच्याकडे आम्ही जाणून घेऊया त्यांचा प्रचार कसा किती चालू हा तो. नमस्कार धर्मेश सागलानी, तुमचा आता प्रचार कसा किती चालू हा? प्रचार बरे रितीन चालू आसा. आम्ही डोर टू डोर जातातली घरां विजीट करपाक प्रयत्न करता, त्यांची समस्या जाणून घेता. आम्ही फक्त इतकेंच सांगता की एक चान्स दिवन पळया, एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवन पळया तुमची सेवा करपाक. सो आता तुम्ही घराघरांक वयता आनी तेंचे वयसून रिस्पॉन्स कसा मेळ्ळा तुमकां? रिस्पॉन्स चडशे लोक सायलेंट हा. जो वातावरण सीएमान गेले 10 वर्सांनी 5 वर्सांनी सीएम जाल्ले कार्यकर्त्यांनी आणि सीएमांनी जे वातावरण केला हे मतदारसंघान हे भयानक केला, भयभीत केला लोकांक. लोक भायर सरपाक भियेता, लोक उलोवपाक भियेता. ताका लागून सायलेंट वोटींग चड जातलें. लोक आमकां सांगता की आमी तुमचेच बरो आहा, काय भियेनाका म्हणून. कोण गेले लास्ट टायम तुम्ही थोड्या मतांनी पडलेले आहा, पूण हे टायम तुमचो कशें कितें आहा? जे कार्यकर्ते आहा ते काँग्रेस BJPचे बीन तुमचे कडेन आयिल्ले काय कितें तेजें काम पळोवन? सायलेंट वोट म्हणले पळय ते जवळ जवळ 25% सायलेंट वोट्स आसा. अजुनूय तांकां हांव सांगून सोदता की हो आमचो पडपाचो आसा तो CM, तो सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून. तोच कानमंद तांकां दिता, तुमी भियेनाका, हेका उडोवया म्हणून. पण भिवपाची गरजूच ना न्हू. आता तुमकां कितें उदरगत करपाची आहा तुमच्या हितून मतदारसंघात जी अजून मेरेन जावंक जाय आसली ती? मूलभूत सुविधा अजून सुद्दां लास्ट टायमचे हांवें मॅनिफेस्टो पळयलो, लास्ट टायमचे व्हिडिओ पळयले. लास्ट टायम 5 वर्सां पयलीं जे हांवें प्रचार केल्लो, डोर टू डोर विजीट केल्ली, अजून पर्यंत मूलभूत सुविधा लोकांक मेळोंक ना. पाळी मतदारसंघान पाळी विलेज पंचायत गेल्या जाल्यार अजुनूय टँकरी मार्फत उदक मेळटा तांकां. एक एक वेळ तांकां 5-5 दीस उदक मेळना. हर घर जल नल म्हणून तेंच्यांनी घोशणा केली. नल हा मात जल ना. कितलेशे लोकांक अजून लायट ना. खंय खंय रस्ते सुद्दां ना. सो CMाचो मतदारसंघ आनी डेवलपमेंट जो जावंक जाय आसलो तो जावंक ना. अजून पळयलें गेल्यार कितलेशे गांवांनी मसंडी ना. कितलेशे गांवांनी अजून लोकांक मायनींग भागांतले पंचायतीचे ग्रामीण भागाच्या लोकांनी धाकटी भुरग्यांनी 40-40, 50-50 वर्सां जालीं, तेंच्यांनी अजून एक चिल्ड्रन्स पार्क पळोवंक ना, एक झोपाळो पळोवंक ना, एक लसरगुंडी पळोवंक ना. हे केन्ना पळयतले? कोट्यांनी रेव्हेन्यू मायनींग बेल्टांसून गव्हर्मेंटांनी व्हेला आनी सरकारूय म्हणटा मायनींग इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू फॉर द गव्हर्मेंट एज वेल. सो इतले वर्सां 30-40 वर्सां मायनींग चालू जाल्या, ती लोकांक जो डेवलपमेंट गांवांक जावंक जाय तो जावंकूच ना. पळोवंक गेले हांगा धाकटी घरां दिसता आनी लोक अशें दिसता की बेकारी ही दूर करपाक तुमी कितें करतले? सांखळी मतदारसंघान 27,000 वोटर्स आसा. जवळ जवळ 9,000 लोक बेकार आसा. सांखळी भागान आमचो आमदार, मुख्यमंत्री, सभापती आनी BJP सरकार 10 वर्साचे तेंच्यांनी आपलीच पोटां भरली आनी आपली कार्यकर्त्यांची पोटां भरली. बाकी जनतेक फक्त झेंडे घेवन फिरपाक लायले. ते आयज रागान भायर सरलात लोक. आनी कित्याक हांगा एकूय तेंच्यांनी पर्यायूच दवरूंक ना. एक इंडस्ट्री हाडूंक ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हाडूंक ना. कितलीशीं महिला हा ती सकाळी स्कुलांक गेली की भुरगीं ती मागीर फ्री आसता, तांकां खंय काम करूंक मेळटा, घरा कडेन काम करूंक मेळटा, तसलें कांय ऑपॉर्च्युनिटीच ना हांगा. सो ताका लागून सगळे सामके बेजार जाले आनी तांकां फ्युचर कितें तेंचें तांकां खबर ना. की मायनींग समज चालू जायना जाल्यार तेंचे कितें हाल जातले. आयज परिस्थिती इतली बिकट आहा की लोकां कडेन मार्केटां वयतलो जाल्यार पयशे ना, लायटी बिलां भरतो जाल्यार पयशे ना, स्कुलाची फीज भरतलो जाल्यार पयशे ना. हे सगळे प्रश्न गव्हर्मेंटान केन्ना चिंतूकूच ना. फक्त स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर. सध्या म्हणटा कितें गव्हर्मेंट लाडली लक्ष्मी हे ते दिता, सगळ्यांक सारकी सुविधा पावता, आतां घर रेग्युलरायज बीन करतले म्हणटा, ते सारकें चालू आहा काय म्हणटा? सगळे जुमला. स्किमी हो एक BJP बापायचो पयसो न्हू, हो BJPच्या बापायचो पयसो न्हू. ते आमी सगळे टॅक्स भरता, तोच पयसो आमकां दिता. मात तुमी हांगा
कितलीशी बायलां आहा तांकां विचार कितले म्हयने जाले तांकां स्कीम येवंक ना. ते सुद्दां सिलेक्टेड मनशाक ते रिलीज करता. आमच्या वांगडा वावुरले, आमच्या वांगडा भोंवले जाल्यार तांकां रिलीज करता. मात फाटली 6 म्हयने जाले तांकां स्किमूच मेळोंक ना. 1,500 मेळा कोणाक विचार तूं मुद्दम मेळोंक ना. 1,500 मेळोंक ना, 2,000 मेळोंक ना. पळय फाटल्यानसून जाय तुमकां मेळ्ळा 1,500 मेळा. 7 म्हयने जाले न्हय मेळत ना. स्किमी फायदो कितें? काँग्रेस सरकार येयल्यार 6,000 रुपया म्हयन्याक आमी प्रत्येक घरान दितले, ते डायरेक्ट अकावंटान. हे 1,500 दिता पळय म्हयन्याक, ते तेंच्यांनी ते घेवपा खातीर कितलीशी फावटी मारची पडटा. पंचाक धर, आमदाराच्या ऑफिसान वच, लायफ सर्टिफिकेट हाड, ही सर्टिफिकेट हाड, ती सर्टिफिकेट हाड. लोकांक ना इलाज म्हणजे कारणा शिवाय लोकां कडेन तेंचे कडेन पांयां पडपा वचचें पडटा. बाबा हें कर रे, बाबा हें कर म्हणून. तशें मुद्दम तेंच्यांनी स्किमी केला. म्हणजे लोक ना इलाजान तेंचे कडेन वचचें पडटा. बाबा आमदार हे सिग्नेचर आसल्यारूच मेळटा स्किमी. हे खंयचें न्हय. म्हणजे मुद्दम आमदाराच्या ऑफिसान वचचें पडटा, आमकां स्कीम जाय जाल्यार. म्हणजे ते थंय गेले की मागीर पट्टो जाय तुका, जाल्यार तुका स्कीम मेळटा. आतां तुमी जिखून येयले उपरांत तुमी विजन कितें आसतलें? तुमी कितें करतले डेव्हलपमेंट? मनान विचार खूब आसा. बेजीक नेसेसिटीज, रायट फ्रॉम बेजीक नेसेसिटीज लायक रोड, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी. तशेंच प्रत्येक गांवांनी एक चिल्ड्रन्स पार्क, ग्रावंड भुरग्यांक खेळपा खातीर. आनी मेजर प्रॉब्लम आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट आनी इंडस्ट्रीज. तेजे खातीर इंडस्ट्रियल स्टेट हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एक हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट हांगा हाडूंक सोदता, जेणे करून लोकांक पर्याय मेळटलो. एक क्रॅश कोर्स करून खंय टुरिजमान लायना, बिकॉज सेकेंड बिगेस्ट इंडस्ट्री इज टुरिजम अपार्ट फ्रॉम मायनींग. खंय तरी पर्याय मेळटलो. हांगा चडशे भुरगे ITI करून तेगे मायनींग भागान कामाक लागतले म्हणून ITI केल्ली, मात मायनींगूच बंद आहा. आनी आमच्या सरकारानूय सांगलां, आमचे काँग्रेस पार्टीनूय सांगलां की मायनींग आमी बेगिना लिगली मायन चालू करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणून. पळोवंक गेलें जाल्यार हांगा ह्यो चीफ मिनिस्टरचो मतदारसंघ आहा. पळोवंक गेल्यार रस्ते बीन फुटलेले आहा, रस्त्याची दशा वायट चल्लेली आहा. गाडी वयता. आतां पळोवंक गेलें जाल्यार हे सायडीन तुमी डेव्हलपमेंट आनीक बरे तरेन कितें करतले? आनी हे सायडीन मायनींग आहा, मायनिंगेचो बेनिफीट हे गांवच्या लोकांक जाता काय ना? डेव्हलपमेंट गेली 10 वर्सां जाली अपोजिशनान आसून जवळ जवळ 15 ते 20 कोटीचे आमी डेव्हलपमेंट केला. हे साखळीकारांक खबर आसा. निस्वार्थपणे आमी जनतेची सेवा केला. केन्नाच पक्षाचे, धर्माचे, जातीचे राजकारण आमी करूंक ना. आमी फक्त लोकांची कामां केला. कोवीड टायमार आमी लोकांक घरपोच सुविधा दिला. आमी कोणा कडेन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ना तांकां फुकट राशन पावयला, दूध पावयला, भाजी पावयला, मेडिसीन पावयला, सिलिंडर पावयला. पूर येयल्लो तेन्ना खंय पूर येयल्लो पाळी भागान थंय सुद्दां आमी जाता तितली आमी मदत केला तांकां. केन्नाय म्हाजे कडेन कोण येयलो जाल्यार खाली हात परतो वचूंक ना. कितें ना कितें मदत केला. फूल नाल्यार फुलां दिवपाकूय मदत केला. आनी हांवें म्हाज्या लोकांक ऑलरेडी सांगलेलें आसा, जर आहांव निवडून येयलो जाल्यार कोणाक औषधाक म्हणजे वखदाक, मेडिसीन आनी एडुकेशनाक कोणाचे पयशे जाय, हेल्प जाय, फायनान्शियल हेल्प जाय, ती गव्हर्मेंट स्कीम प्लस म्हाजे कडल्यान जाता तो प्रयत्न करतलो तांकां फुडें एडुकेशन दिवपा खातीर. आतां बेल्टाचो प्रश्न तुवें विचारलेलो की मायनींग बेल्टा खातीर ह्या वाठारांतल्या लोकांक फायदो जाता काय ना. म्हाका तरी दिसना. तुमकांच खबर आसतली, पेपरार आसता 175 crore रुपीज इज लायंग इन मिनरल रिजर्व फंड. तो कोर्टान कायदो काडलेलो की बाबा हो फंड मायनींग भागाच्या बेल्टाच्या लोकांक खातीर वापरूंक जाय म्हणून. 1 रुपया सुद्दां वापरूंक ना तेंच्यांनी. 1 रुपया सुद्दां वापरूंक ना. कित्याक वापरूंक ना? खंय फंड डायवर्ट जालो? तेजे खातीर कमिटी नेमलेली की बाबा हो फंड मायनींग भागाच्या लोकांक उपयोग जावंक जाय म्हणून. तो कांयच जावंक ना. हांगा सेजा गोवा आसा. सेजा गोवान सगळी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम चालू आसा. म्हणजे लोकल भुरगे कामां वयता, मात ताका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्सां जाली ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसूच आहा. तें कन्फर्म करिना. ती कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम पयलीं बंद करूंक जाय.
जाल्यार आमकां सगळो कित्याक जाय हांगा ACGLाचें तुमी आयकलें आसतलें. एकूच इंडस्ट्री थंय जवळ जवळ 200-300 लोकल आमचे कामाक वयता. 3.5 वर्सां तेंचे सेटलमेंट जावंक ना आनी हो CM फक्त आश्वासनूच दिता, फावटीच मारून लायले. हांव जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें की हे स्ट्रायकाक वचपाचें आसा तेन्ना हांवें तांकां अप्रोच केलें की हांव तुमकां हेल्प करता म्हणून, कसली म्हाजी गरज पडल्या जाल्यार म्हाका सांगा म्हणून. हांवें 2 दिसान तांकां 5,000 रुपीज ऑफर केल्ली, म्हणजे 5,000 रुपीज सेटलमेंट कंपनी कडल्यान तुमकां मेळटलें म्हणून. पण CM 3.5 कडेन 3.5 वर्सां जालीं हे लोक वयता, युनियन आखे वयता. CM अजून 5,000 आहा. सो हांव एज अ सादो कावन्सिलर जावन 5,000 सेटलमेंट हाडूं शकता, तर CM ते 1,000 रुपया 2,000 रुपया वाडूं शकना कंपनीचेर प्रेशर हाडून लोकांच्या पोटा खातीर? ना, जमना ताका. बिकॉज इज इनएफिशियंट. लायक बारीक मनशांची कळ ना, हे लोकांक खबर आसा. हांगा कितलेशे लोक आहा तांकां विचारले तुमी डोर टू डोर विचारता, डोर टू डोर करपाक तो भियेता. कापस्ताद आहले डोर टू डोर कर, लोकांक फेस कर म्हूण सांग ताका. वस आमोणा गांवान वस, वेळग्या वस, पाळी वस, सुर्ला वस, डोर टू डोर कर. धांवडून घालतले लोक ताका, कित्याक खोटी आश्वासनां दिल्लीं आसा, लोकांक दिशाभूल केल्ले, आमिशां दाखयल्लीं आसा. 10,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगलेले. तेजे डिपार्टमेंटाची, पुलीस डिपार्टमेंटाची नोकऱ्यो कोड ऑफ कंडक्टा पयलीं ऑर्डर कित्याक दिवंक पावूंक ना, हो प्रश्न आमचे सांखळेची जनता ताका विचारूंक सोदता. कित्याक दिवन पावूंक ना तो? ताका खबर नासली कोड ऑफ कंडक्ट केन्ना लागता तो? तुमी एफिडेवीट पळयात तेजे, 18 प्रॉपर्टी दाखयला एफिडेविटान. खंयच्यान येयली ही प्रॉपर्टी? कितें काम केलें, कसलो धंदो केलो ते लोकांक सांगचें तेणी. प्रश्न विचारपाक गेले खूब आसा, मात हांव टिका करूंक सोदना. हांव म्हजें काम, कार्य आनी 10 वर्सांचे निस्वार्थ सेवा हांवें म्युनिसिपाल्टी लोकां खातीर केला. आनी गेल्या फावटी सुद्दां हांव 2,000 खंय तरी कमी पडलो. हे फावटी म्हाजो ग्रामीण भागांतूय संपर्क बरो आसा आनी लोकांक बदल जाय. इतिहास सांखळी इलेक्शन जेन्ना 2 फावटी कोणूच वचूं ना. इतिहास म्हणटा की 2 खेप, तिसरे खेप कोण येवं ना. तो मातसो रिपीट घे, परतो घे. सांखळी मतदारसंघान तिसरे फावटी कोणूच निवडून येवं ना, हो इतिहास आहा. आनी येवचोय ना हे सगळे लोक सांगता. आयज आमी आसा रुद्रेश्वर कॉलनीन आनी इलेक्शन लागीं पावले की तांकां रुमर्स, स्पेशली बायलांक हांगा लेडिसांक हांगा रुमर्स येयला की बाबा बिकॉज ऑफ पांडवा केव्स नियर बाय ते सगळीं घरां मोडून उडयतले म्हणून, BJP वांगडा रावूंक ना जालें अशे फिलर्स धाडटा, लोकांक भंय करता, लोकांक धमक्यो घालता. इनडायरेक्ट धमक्यो, डायरेक्टली म्हणत जाल्यार टीव्हीचेर म्हणा मरे तुमी. म्हाजे भशेन टीव्ही सांगा कापस्ताद आहले की बाबा BJP वांगडा रावचें नाजाल्यार घरां मोडटले म्हणून. हांव सांगता म्हाजे वांगडा आसा तांकां आनी रुद्रेश्वर कॉलनीच्या लोकांक की हांव आसतलो तुमच्या फाटल्यान. तुमकां समज कोणी ऑर्डर दिली मोडपाची जाल्यार पयलीं म्युनिसिपाल्टी कळोवचें पडटा आनी म्युनिसिपाल्टी आमचे कडेन आहा. आमी कोणाकूच केन्नाच त्रास करूं ना आनी घराचेर आमी केन्नाच कोणाचे हात घालूंक ना आनी फुडें घालचेय ना. इफ देर इज एनी नोटिफिकेशन बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, they have to consult municipality. The TCP department shouldn't give permissions. TCP departmentan permission दिल्ले घरां आसा, NA जाल्ले plots आसा. So suddenly when people have purchased plots with their hard-earned money, तेंच्यांनी पयशे भरून लायसन्सां काडला TCPची आनी म्युनिसिपाल्टीची. So where does Madhya Archaeology Department cannot come with their own rules and regulation in between when people have already purchased. So either they have to return the money, जे पैसे इन्वेस्ट केला तेंच्यांनी गव्हर्मेंट should buy them back or give them plots somewhere else. ते करपाक जाय. सो हांव हांकां अश्युरन्स दिवंक सोदता की तुमच्या घराक कोण हात लावचो ना. तुमी तुमच्या कश्टाच्या पयशांनी तुमी घर बांदला, कश्टाच्या पयशांनी तुमी प्लॉट घेतला, सो ताका कोण हात लावचो ना हेजे हांव अश्युरन्स दिता आनी हांव तुमच्या फाटल्यान आसतलो.
तुमकां कितें दिसता हे चुट्टीचें स्वरूप इलेक्शना पुरती हे दाखयता आनी अशें करून निवडून येता? आयज काल कोण अशें चुट्ट्याचें स्वरूप कोण दाखयता, कित्याक दाखयता? कालूच आमचे एक बूथ अध्यक्षाक, पाळयेच्या बूथ अध्यक्षाक पुलीस स्टेशनार आपयलो. काल राती आपयलो, 2 वरां बसयलो, आयज सकाळी परतो आपयलो विनाकारण. कोण झगडटाले, अरे कोण झगडटाले ऑडियन्स असतात न्हू थंय. सो एज अ ऑडियन्स तो मनी कांय रोलूच ना, ताका पुलीस स्टेशनार आपयलो. तो म्हाका रातचे एडवोकेट धाडचो पडलो. हे कसलें राजकारण? कोण भियाता तोच चुट्ट्याचो स्वरूप दाखयता. आमकां कापस्ताद आहा, आमी कोणा भियाना आनी भिवचे ना. 10 वर्सां जाली आमी म्युन्सिपाल्टी आमी BJP गव्हर्मेंट अगेन्स्ट दवरली आख्या गोंयान. कितलीशी केसी घातली, आमी पर्सनलूय घातली आनी म्युन्सिपाल्टीचेरूय घातली. मात सत्याक जर सत्यमेव जयते म्हणटा, सत्याक कोण भिवूंक शकना. आपूण समज खरो आसा जाल्यार भिवपाची कित्याक कसली गरज आहा? हांवें कोणाची घेवन खावंक ना. हांव फक्त लोकांची सेवा करूंक सोदता. लोक म्हाका संदी दितले. 2 फावटी म्युन्सिपाल्टीन दिला म्हाका. म्हाजे पॅनल दोनी निवडून येयला आनी हे खेप म्हाका निश्चितूच आमदार म्हणून तांकां एसेंब्लीन धाडटले हेंच्यांनी अश्युरन्स दिला. आनी प्रमोद सावंताचे इतिहास घडटलो की परत एकदा BJPचो मुख्यमंत्री पडलो. धन्यवाद आपलो मोलादीक टायम आमकां दिल्ल्या बद्दल. हे आसले आमच्या वांगडा धर्मेश सांगलानी, सांखळेच्यान गोमंतक TV खातीर मनोज आरोलकर.